हांव लिलिया सेरावो करीमले पिरगज ಒಮ್ಮದ ಪದವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರತ ಪ್ರಕಾಶाचे रेती येजून बारी मोन आसलें पूण कार्य थोड्या कारणान ती म्हाका येवंक जावना पूण हे फाटी ब्रत प्रकाशाचें मागण्या हांव 2020 तावन आयकता ह्या मागण्यात म्हाका मस्त बरेपण आसा आनी म्हाका आमच्या घरांत मस्त भक्तीपण आयला आनी मागणें कितें देवाचें उतर कितें म्हणून म्हाका समजुनी मेळ्ळ्या आनी म्हाका मात्र न्ही म्हज्या भुरग्यांक हें देवास्पण वाडलां ही रतीर म्हाका प्रत्येक जण भारी बुरी लागली काल तावन म्हाका हांव खंय संत म्हूण म्हाका कळनातलें म्हजें घर पयस आसल्यारय म्हाका परवत नादिल्ली तशें बगलें ह्या रतीर येतावन म्हाका मस्त आत्मीक आनी जिवाची भलायकी बगल्या तशेंच न्ही म्हजे पांय मस्त वळताळे म्हाका तें आज कळोंकूच कळना आनी आत वयर करतना छुरी पुरावसान जायना हे मागण्या हाडून हाडल्या मांडून हाडल्या आनी इतले बरें करून ऑर्गनायज केल्ल्या ह्या संस्थ्याक तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव विनेट हांव एडा पदार्थावन आयल्या ही रेतीर म्हळ्यार हांव युट्यूबर केदेळे पळोवन आसता आज म्हळ्यार काल येवंक जावना आज आयली हांव म्हाका बरी लागली रेतीर. म्हजें नांव मॅक्सिम पिंटो किरें पिरगेचे तावणो हांगासर बाळूजोचे पुणशेत बिकरनकट्टे 3 दिसाची रेतीर मांडून हाडिल्ली. ब्रदर प्रकाश आनी तांचे पंगडचे डिवन मर्सी पंगड हांचे तावणो बोवा पुर्ब्याची रितीर जावन आसा. काल सुमार 12,000 लोक हांगासर हजर आसलो. भोव परतें बरें बरें कर बारी बरी रेतीर चल्ली हांगासर आनी आजय सबार लोक आसा. तशेंच फाल्यां एक दीस रेतीर आसतली. ह्या रेतीरेंत तुमी सगळ्यांनी वांटिल्ले जावन बरेंपण जोडून घेवची म्हजी आशा जावन आसा. आमी काल तावन ह्या रिट्रीटेक बिकरनकट्ट्याचे येवन आसा. बाळका जेजूच्या पुणशेतांत ही रिट्रीट बारीस आमकां मोगाची टचिंग जाली आनी मस्त आमचें थंय हिलींग जालां. म्हज्याच घरांत मस्त अजापां जाल्यांत जेवच्याच हप्त्यांत विशेश एक अजाप म्हज्या घरांत जालां. लास्ट टायम एप्रिलांत जाल्ल्या रिट्रीटे तावन हांव एक मस्त आनी मस्त ह्या विशयांत देवाच्या उतराचेर पातकी येवन हांव सदांय आतां तिनी पडचें मागणें टीव्हीर घालतां आनी आमच्या घरचीं पळयतात. तशेंच म्हज्या त्या गाय भुरग्यांक ताच्या फॅमिलीक हांव परगांवाक धाडटां. कालची आनी आयची रेत्र बारी विशेश बारी बऱ्या तरान जाली आनी कितल्या वर्सां हांव आसता म्हजो रिट्रीट आसल्यार म्हाका देव हांगा येवंक फावो करून दी म्हूण मागता. देव बरें करूं. गुड इवनिंग. हांव अनिता फर्नांडीस मिलारतान. हांव हांगा बाळोजेच्या इगर्जीक 2 दीस आयली. हाचे पयलीं हांव ब्रदर प्रकाशाचे रितीर आनी आयकतली. आमकां येदोळ म्हणसर बायबला विशयांत कलेय जाणवाय नातिल्ली आनी बायबल आमचो समा पळोवंक गेल्यार भितर आहलो. आतां आमकां ब्रदर प्रकाशाच्या रितीरे उपरांत आमकां बायबल म्हळ्यार कळ्ळें आनी बायबलांत ती देवान बरयल्लीं उतरां आनी देवान उसारिल्लीं उतरां म्हणून आमकां कळोवन आयलां. आनी आतां आमकां तें देवान ती उतरां सांगली कळ्ळें तांदून बायबलांत बरयलां आनी तें मस्त जाणांची पिडा आनी तशेंच तांकां आसले कश्ट ते गूण जाताना आनी आमी मोतीची पिडा हायेस्ट आनी भुरग्यांक जाणवाय भुरगीं कोण शिकनात तांकां तांचे विशयी ब्रदरान दिल्ल्या त्या वाचपांत जाणवाय 7 मस्त भुरग्यांक बरेंपण लागलां. तशेंच म्हज्या भुरग्यांकय बरेंपण लागलां. आमी रियली थँक्स टू ब्रदर प्रकाश आनी आमकां देवाचे विशयांत चड आनी चड आनीकी वळख करून दिवंक आनी ताच्या उतरांची देवान सांगल्या त्या उतरांची आमकां वळख करून दिवंक देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी बोळ भलायकी तांकां फावो करून दी म्हणून हांव आनीकी देवा लागीं मागतां.